देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 24:13-54-52. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोर्गीचें राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पोरी. कोण एकलो मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोडूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एकूच मोलाचे मोती ताका मेळटूच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरें सुर्गीचें राज दोर्यांत मारलोलें आनी सोगले जिन्साचे मासली दवरतले एके रापणे सारकें. ती बोल्ल्या उपरांत तें ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मोदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आंकट्यांत उडयतले. थंय सोगलीं रुदन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तुमी हें सोगलें सोजमल्यात? तांणी म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटूच सोर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. सोर्गीचें राज जोडटलो जाल्यार आयच्या दिसाची वाचपां नियाळूंक भोव गरजेचें. सोर्गीचें राज शेतान लिपयलेल्या तेव्या पोरी. एक वेपारी नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या मनशा सारको. तशेंच रापणीन पडलोलीं जिन्सां तोराची मासली पोरी. बरी मासली पांट्यांनी भोत्तात. मनीस जेन्ना एक थेवो, एक मोलादीक मोती मेळचे खातीर आपणा लागीं आसलें नासलें तें विकता, पोरण्यो वस्तू सोडून नव्यो वस्तू घेता आनी बऱ्यो मासल्यो पांट्यांनी घालता, त्याच पोरी आमच्या सोर्गीचें राज जोडूंक जाता. आमचें आदलें जिवीत सोडून दिवन क्रिस्ताच्या जिविताक वेंग मारून जिवंक. आमेन.